तुमचे मेळोंक ना सीएमाक मेळनासतना गेले कितें कितें पळय हांवें बेश्टें कितें आश्वासनां दिवंक म्हणलें हांवें क्लियरली सांगलेलें सीएम बेश्टो खंय येवं शकना ना तेचो प्रोटोकॉल आसता म्हणून आनी सीएमान केन्ना ना म्हणोंक ना कोणाक तांकां म्हणजे जे इश्यूज आहा तेंच्यांनी येवन ते एक्सप्लेन करपाचे तेंचे मागणी कितें आहा ती सांगपाची आनी म्हाका कॉन्फिडंट आसलो की सीएम 100% ते आयकतलो म्हणून सो आतां हांव नको कितें आनी कितें इश्यू जाला तर कित्याक काल गेल्लो कन्विन्स ते एग्री जायनासले सगळे जाले इश्यूज आयज येयले ते आमचे काही टॅक्सी भाव आहात ते तांकां कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो पूण जे थंयसर एक्च्युअल टॅक्सी भाव आमचे आहात जेंचो इश्यू आहा पेडणेकारांचो हे हांगासर 2 इश्यूज आहात एक गोवा मायल्साचो इश्यू एक आहा जो कोस्टल बेल्टाक आनी इतर एरियांनी जे टॅक्सीकार भाव आमचे आहात तेंचो इश्यू एक आनी पेडणे मोपा एअरपोर्ट आहा थंयसरलो तो इश्यू टॅक्सीकारांचो तो कंप्लीट डिफरंट आहा आनी क्लियरली सांगला एसेंब्लीनूय हांव उलयला हे 2 वेगळे विशय मिक्स करूं नाकात पूण काल जेन्ना हांव थंय गेलो तेन्ना थंयसर तेंच्यांनी तो विशय थंयच दवरलो आमच्या पेडणेच्या मोपा एअरपोर्टाच्या सराउंडींग आहा त्या टॅक्सीकारांचो आनी वेगळे वाटेनूच वळण घेतलें तेंच्यांनी सो म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आसली की बाबा जो इश्यू आहा जो प्रॉब्लम आहा तोच तेंच्यांनी घेवन तो सॉल्व करपाचो हे म्हजो विशय आसलो आनी ते हांवें काल तांकां वचून सांगलें हायजॅक केला बीन दिसता तुका तो प्रोटेस्ट तुमचो आता ते तुम्ही म्हणटा आसतले मिडियाक चड खबर आसतली पॉलिटिकल सीएमान जर स्टेटमेंट केला जाल्यार तेणी खंयच्यान तरी इनपुट्स मेळ्ळा आसतले इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा म्हणून केला आसतलो बेश्टो काय करूं शकना आमकां हांव कित्याक दितलो इनपूट आनी कितें पूण खंय ना खंय तेचे सोर्सीस आसतले ताका थंय इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आसतलें पूण हांव तुका इतलेंच सांगता आमच्या लेवलीचेर आमी प्रयत्न केला एज अ लोकल पळय ती कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका पडना पूण हांव त्या कॉन्स्टिट्युन्सींतलो म्हणजे थंय रावपी आनी हे पेडणेकार भाव आमचे जे आहात ते सफर केला हांव ते मान्य करता कित्याक ते लँड लुजर आनी तांकां ते 5 गांवांक खूब प्रॉब्लम्स जाल्ले आहात आनी तांकां आयज मेरेन जस्टीस मेळना आनी तेंचे बारीक बारीक इश्यूज आहात ते आमी प्रयत्न करतात सॉल्व करपा खातीर आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता आमी थंयसरले स्थानीक म्हणून थंय वयतात तेंचे कडेन उलोवपाक प्रॉब्लम सॉल्व पूण थंय पळयत जाल्यार मागीर कितें जाता स्टार्टींग पयलीं येतात ते सगळे पॉलिटिकल लिडर्स वेगळे वेगळे पक्षाचे असतात ते बाबडे थंयच उरतात आनी हांव म्हणजे टॅक्सी एसोसिएशनाचे 100% तेंच्यांनी सपोर्टाक येवचे कित्याक टॅक्सी रिलेटेड इश्यू तो आतां म्हणजे ऑल गोवा नॉर्थ गोवा आसूंक नाल्यार साऊथ गोवा ते येवकूच जाय परत डिफरंट टुरिस्ट सेक्टरांतले म्हणजे ते शेककार आसा हॉटेलकार स्टेक होल्डर्स जे आहात टुरिजमाचे ते डेफिनेटली येतलेच सपोर्ट करतात कित्याक एक लिंक्ड हे तो सगळे टुरिजम लिंक्ड हे सगळे सो म्हाका दिसता तेंच्यांनी येवचे पूण बाकीचे पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स करपाक तुवें काल पयला मरे कितलेशेच येयले आख्या गोंयचे आसलेले ना पॉलिटिक्स हांव तेच म्हणटा कितें थंयसर एक्च्युअली बसल्यार उलयल्यार सगळें जाता आता ते खंयच्या वाटेन वयतात कोणा कडेन वयतात कितें उलयतात तेंचे ते जाणा आसतले आयज क्लियरली सीएमान सांगलेले की जे आमचे पेडणेकार थंयसर आहात जेंचो इश्यू आहा ते तुमी येयात आनी उलया म्हणून आता कोणूय येयले आयज म्हाजे कडेन टॅक्सी ना म्हाजे कडेन काय ना आनी हांव येवन उलोवंक लागलो कित्याक म्हाका तितूंतलें नॉलेज ना हांव कितें म्हणून येवन उलयतलो म्हणजे एक तर ते अनसक्सेसफूल जावपा खातीर ते मुद्दाम करतात अशें जाल्यार कित्याक आमी ते सक्सेसफूल म्हणजे त्यांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर प्रयत्न करतात आनी ते डेफिनेटली तो प्रयत्न हेच्या फुडें आसतलो आमचो ते लिडर्स आहा तांकां नाका प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो जर तांकां जायो असलो जाल्यार ते स्वता सांगतले जाल्यार फाल्यां जर 12 जर म्हणजे कालचे सांगता फाल्यां जर 12 सीएमान सांगला ते प्रमाणे तुमचे जर जावंक ना जाल्यार आमी परत हांगा येतात आनी परत तुमच्या वांगडा रावतात आनी हांगाच्यान उरचे ना अशें सांगूंक जाय आसलें अशें न्हू की सीएम आतांच तूं हांगा यो हांगासर बसोंक जाय रॉंग खंय तरी उलयलां म्हाजी चर्चा म्हणटा ती पेडणेकारां खातीर कसलोय इश्यू कसलोय प्रॉब्लम आहा पेडणे तालुकाचे सांगता तुका हांव सदांच फुडें सरता कित्याक डेफिनेटली हांव तांकां पळय आमचे ते गांवांतले भुरगे आनी तांकां जस्टीस मेळपाक जाय कित्याक तांकां ते निकते खंय तरी धंदो करतात आनी तेंचे खंय तरी पोट चलोवंक जाय तेंचो वेवसाय चलोवंक जाय तेका लागून हांव प्रत्येक टायमार प्रयत्न करतलो तांकां जस्टीस मेळपा खातीर पळय हांव प्रयत्न म्हाजो चालूच आसतलो हांव तुका सांगता सीएमाचें डिसिजन ते आमच्या वयलें डिसिजन आमी ताका हे करता आमी एज अ आमचे पेडणेकार भाव म्हणून डेफिनेटली
जोपर्यंत त्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह जाणार तोपर्यंत आम्ही प्रयत्न करीत राहतले जोपर्यंत त्यांचा जो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह जाणार. सीएमान आले पेडणेचे विषय आपण सॉल्व्ह करपाक रेडी हा? आहा सगळे विषय सॉल्व्ह करता म्हणटा पेडणेचो पण त्यांच्यानी येवचे म्हणटा पेडणेचेच लोकांनी. मग त्यात तुका सांगता न्हू त्यांचो प्रॉब्लेम हांव कालच्यानूच तेच उलयता त्यांचो प्रॉब्लेम इझिली सॉल्व्ह जाता पूण कित्याक एवॉइड करतात कित्याक लागून हे करतात ते कळना. आणि माझ्या कडेन थोडे ते टॅक्सीकार भाव थंयसरले आहात पळय ते सुद्धा उलयल्यात ते सुद्धा रेडी आहात उलोवपाक आनी डिस्कस करपाक पूण कोण ना कोण तांकां आडयतात आपले पॉलिटिकल मायलेज घेतात सगळे हे भायले आख्खे ऑल ओव्हर गोवा येतात आनी उलयतात पळय ते आपले पॉलिटिकल मायलेज घेत असतात. डेफिनेटली हांवें कालूय म्हाका तेंच्यांनी कालूय विचारलेले कित्याक येयना सीएम हांवें तांकां क्लियर सांगलेलें हे जर एज्युटेशन आहा ते एज्युटेशना शिवाय तुम्ही फक्त पेडणेकार थंय ते प्रॉब्लेम रिलेटेड कोण भुरगे आहात तेंच्यांनी जर आपयलेलो डेफिनेटली सीएम थंय पावतलो आहले पूण बाकीचे जे पॉलिटिकल लिडर्स थंय येयलेत आनी ते पॉलिटिकल हायप केलो ते रॉंग कित्याक तेंच्यांनी डिमांड केलो सीएमान हांगा येवपाचो म्हणून आमच्या स्थानिकांनी पेडणेकारांनी सांगलेलो फक्त पेडणेकार थंय उबे रावले आनी सांगलेले सीएमान हांगा येवन म्हाका खात्री आहा सीएम थंय वचून उलयतलो आहले हेंच्यांनी कोणें उलयल्या पयलीं स्टार्टींग हे पेडणेचे नासता भायले आख्या पेडण्या सोडून जे भायले आहात ते उलोवंक लागले सीएमान हांगा येवकूच जाय हय मरे करून तांकां इन्स्टिगेट करूंक लागले ते रॉंग. जर तेच लोक जर थंय रावलेले तेच भुरगे जर थंय रावलेले जे टॅक्सीकार जेंकां इश्यूज आहात आनी तेंच्यांनी सांगलें आमकां हांगा सीएमा कडेन उलोवपाक जाय म्हाका खात्री आहा सीएम थंय येवन तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह जातले. आता सीएमान एक सांगले न्हू की आपण आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता म्हणून सो आता खंय तरी तेंच्यानी फाटीं घेवपाक अशें दिसता. आनी पळय जेन्ना तुजो प्रॉब्लेम आहा तो जर प्रॉब्लेम हांव तुजो सॉल्व्ह करता जाल्यार तूं येवंक जाय आनी उलोवन सॉल्व्ह करूंक जाय न्हू. तुजो खंय स्पेसिफीक तुजो प्रॉब्लेम आहा तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह जाता पूण तो प्रॉब्लेम तुज्या हट्टा खातीर तूं अशेंच करूंक जाय तशेंच करूंक जाय हें न्हू. तुजो प्रॉब्लेम 4-5 पॉयंट आहा ते पॉयंट जर क्लियर जातात तुजे इश्यूज प्रॉब्लेम क्लियर पयलीं तेंच्यांनी सांगलें कितें 200 रुपया आहा ते 80 रुपया करूंक जाय ते वाडयले तेणी सीएमान डिक्लेअर केले मागीर सांगले 5 मिनटाची 10 मिनटां करून ते सांगले केले मागीर अचानक एका रातीन मागीर 4-5 पॉयंट येले. आता ते पॉयंट फुड्यान बसून डिस्कस करपाक जाय. जीएमआरचे कोण आहात जीएमआर कोण मस्ती जर करता जीएमआरचे कोण ऑफिसर आहात ते तांकां हाडून बसयतलो आहले सीएमान त्यांच्या फुड्यान क्लियर करलो बाबा हे आमच्या स्थानिकाचे जावंक जाय म्हणून सिंपल आहली गोष्ट. तूं आतां मेळटा तांकां वचून परत कोणाक तूं मेळटलो पळय हांवें काल प्रयत्न केलो तांकां मेळपाची तेंचे कडेन कन्विन्स करपाचें हांव राती परत गेलो राती 2 वरां तेंच्या वांगडा काडल्या तेंचे कडेन डिस्कस केले बाबा अशें न्हू करया हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह जाता तुमचो. हांवें म्हाजे कडल्यान जाता तितलो प्रयत्न केलो पळय ही हांव अजून सांगता म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी आसली जाल्यार हांव तेंच्या वांगडा बसून तांकां कन्विन्स करतले म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी न्हू पूण हांव त्या कॉन्स्टिट्युन्सींतलो आनी पेडणेकार एक नात्यान म्हाका म्हाजो अधिकार कितें म्हाजे भाव ते आनी तेंचो इश्यू प्रॉब्लेम रिझॉल्व करपाचो प्रयत्न करपाक जाय हांव करतलो. पूण आतां थंय वचप ना वचप थंय गेल्या उपरांत भलतेच स्टेटमेंट्स येतात भलतेच कितें उलयतात खंय भलतेच कडेन पावता तेंचो प्रॉब्लेम खंय गोवा मायल्स खंय आनी कोण खंय इलेक्शन खंय पॉलिटिक्स खंय हे अशें मॅस जाल्ले आहा ते. सो म्हाका दिसता अजून पर्यंत तेंचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह जातात तेंच्यांनी बसून डिस्कस करपाचें सीएमा कडेन. गोवा माइल इश्यू ना तो गोवा माइलचो इश्यू अजून क्लियर करता कालचे एज्युकेशन आसले ते पेडण्या मोपा एअरपोर्टाचे काउंटर्स आहा तेंचे पार्किंगाचे तेंचे फीज वाडयले ते विशयी तेंचे एज्युकेशन आसले थंय गोवा माइल्साचें एज्युकेशन नासले हे क्लियर करता. थंय वचोन मागीर सगळे लिंक जावन ते वाऱ्यावर दुखलीत रावले सगळे. त्या एअरपोर्टार जो गोवा माइल्साचो काउंटर आसा तो काडचो म्हणटा कित्याक ते कॅब एग्रिगेटर न्हू तेचेर कितें म्हणटा पळय हांवें ह्यो असेंब्लीनी प्रश्न मांडलेलो की बाबा थंयसर गोवा माइल्स जर तेंची एप बेस जर आहा एप बेस तेंची आहा जाल्यार ते काउंटर कित्याक ह्यो प्रश्न हांवेंनूय मांडलेलो आनी सांगलेलें हेचेर कितें तरी सोल्युशन कर कित्याक आमचे स्थानीक थंय जे वेवसाय करता टॅक्सीचो आनी कोण तेंचे काउंटर आहा किंवा चलयतात तांकां खंय तरी जस्टीस मेळ्ळा एप बेस जाल्यार तो एपाचेर खंयसरूय करूं शकता आनी वचूंक शकता न्हू. म्हाका दिसता तांकां थंय जस्टीस मेळोंक जाय.